जो नव्या दिसताना तुमच्या वाठारात कोरोना व्हायरस पसरला हे तुमकां खबर आसतलें. तुमची स्वताची काळजी घेवची. तुमच्या घरात कोणूय जाणटी आसत जाल्यार तुमकां चडांत चड काळजी घेवची पडटली. तुम्ही जबाबदार नागरीक. स्वताची आणि दुसऱ्यांची काळजी तुम्ही घेवपाक जाय. सामकी गरज असल्यार घरांतल्यान भायर सरचें. तेन्ना मास्क घालपाक विसरत नाका. सुरत आनी मास्क मास्कार करावा. मास्क घालून सुरक्षीत शिवाय मास्क हाताक घालपाक जाय. आज जो गव्हर्मेंटान लॉकडावन डिक्लेअर केलो शुक्रार शेनवार आयतार आनी आजचो पयलो दीस लॉकडावनाचो आसा आनी आतां संपूर्ण एक फेरफटको मारलो आसता तशें दिसता की म्हापशाच्या जनतेन ह्या लॉकडावनाक पूर्णपणे सहकार्य दिलेलें आसा. कित्याक पूर्ण बाजारपेठ बंद दिसता, फीश मार्केट बंद दिसता, व्हेजिटेबल मार्केट बंद दिसता. तशेंच तुमी तारी कडसून खोर्ले पर्यंत सुद्दां गेले किंवा धुळेरान गेले सुद्दां सगळीं तुमकां दुकानां बंद जाल्लेलीं आसा. म्हणजे हितून जनतेक सुद्दां ह्या कोरोना महामारीच्या संदर्भात काळजी आसा. कित्याक ह्या कोरोनाक हरोवंक जाय तर आमकां सगळ्यांक घरा बसात हे उत्तम उपाय आसा. त्या खातीर गोंयच्या किंवा म्हापशाच्या जनतेन ह्या लॉकडावनाक पूर्णपणे आमकां सहकार्य दिलेलें आसा. अशाच प्रकारचे सहकार्य येणाऱ्या 2 दिवसांत सुद्दां आमकां दिवचें. तशेंच 10 तारीख पर्यंत सुद्दां जो जनता कर्फ्यू आसा त्या जनता कर्फ्यून सुद्दां जनतेन सहभागी जावचे. रातचे 8 ते सकाळी 6 पर्यंत घरांसून भायर सोडूं नाकात. जे तुमकां एसेन्शियल कितें जाय गुड्स जाय ते तुमी सकाळच्या सत्रान खरेदी करचे आनी ही खरेदी करतना सुद्दां तुमी सोशल डिस्टन्सींग किंवा तोंडाक मास्क बांदप या किंवा सॅनिटायज जावप ह्यो सगळ्यो गोश्टी सरकारान दिलेल्या नियमाचें पालन करात आनी खंयच्या शॉपाचेर गर्दी करूं नाकात. कित्याक ह्या जनता कर्फ्यूच्या काळांत भुसारी दुकानां दूद पाव हे कांयच बंद आसचें ना. हे तुमकां नेहमी मेळटा त्याच पद्दतीन मेळटलें. तेन्ना तुमी खंयच रश करूं नाकात. आनी सगळ्या व्यापाऱ्यांक सुद्दां एक विनंती आसा की ह्या कर्फ्यूच्या काळांत जनतेक तुमी सहकार्य करात. खंयच्याच प्रकारे रेटी वाडोवन लोकांक विक्री करूं नाका. कित्याक आयज लोकांचो धंदो वेवसाय नोकरी ना. तेन्ना सगळ्यांनी एकमेकाक सहकार्य करप तरच आमी ह्या कोरोना महामारीक हरोवंक शकतले. आनी ह्या टाळेबंदीन आमी सगळ्यांनी घरा रावया इतकेच अपील करता. नमस्कार. आतां आमी आसा म्हापसा आनी पळयतात जे लॉकडावन गोवा सरकारान डिक्लेअर केला हेजे कशे तरेन पाळप जाता. जेन्ना आमी मार्केटान फूल भोंवले तेन्ना आमी पळयलें की प्रत्येकान सगळीं टोटल शॉपां बंद आसा. एक टोटल लॉकडावन म्हापसा लोकांनी पाळ्ळा अशें दिसता. जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना पुलीस विचारप जाता हांकां लोकांक थोड्या गाडयो येता ते चॅकींग करप जाता तेन्ना ते हे जे भोंवतात हे बेजीक कम्युनिटीवाले आहा जे फार्मास्युटिकल कंपनीन कामाक वचपी जावं ते कसले काम करपी जे तसलेच लोक चडशे भायर दिसता. मॅक्झिमम जी आमी पळयतात पळय ही जो स्कुटरवालो जावं कोण भोंवतात हे जे बारीक दूद जावं ग्रॉसरी कितें कोणाक मेळोंक नाशिल्लें तेच लोक दिसतात. आनी जशें की पळयता की म्हापसान टोटल लॉकडावन आसा. लोकांनी मॅक्झिमम सपोर्ट दाखयल्लो आसा. तुमी पळयतात जे आतां फाटल्यान म्हज्या जे पुलीस चॅकींग करप जाता तेंच्यांनी सुद्दां बरें स्ट्रिक्ट दवरलेलें आसा. लोकांनी समजून घेवपाक जाय हे जो कोरोना वायरस आसा हेजेर डिफीट करतलो जाल्यार हे लॉकडावनाक कशे तरेन सपोर्ट करचो हेका पुलिसांनी बरो हें केल्लें आसा. पुलीस आपली बरी ड्युटी करता फाटल्यान. पळयात RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकर.